नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। राष्ट्रवादीन काँग्रेसी बरोबरची गोंयांतली युती मोडली। स्वतंत्र वेंचणूक लढोवपाचो निर्णय। उत्तरेत निळकंठ जाल्यार दक्षिणेत युरी आलेमांव उमेदवार। गोंयांत स्थगिती काडली म्हूण मायनिंग सुरू जावचें ना। नवे सरकाराकडच्यान सरकाराक आशा। लुझोफोनिया शिक्षण माध्यमां वेल्यान वाग सरकाराचेर गुरगुरलो। आपाचे लोकसभा उमेदवार जवळ जवळ थारिल्ल्यात जमा। उत्तरेत दत्ताराम देसाय, दक्षिणेत स्वाती केरकार उमेदवार म्हूण चर्चेंत। लोकांकडेन भासाभास करून निर्णय। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। काणकोण बिल्डिंग केशींतल्या आरोपींक जामीन दिवप समान न्हय। असल्या आरोपींक भायर सोडल्यार समाज निर्शेतलो। कडक शब्दांत कोर्टान आदले अधिकाऱ्यांक जामीन न्हय काडले। वेंचणुके मेरेन अर्थसंकल्प स्थगीत दवरचो काँग्रेस सांगतली वेंचणूक आयोगाक। पर्रीकार सरकारी पैशांनी संघाचे संस्थांची घालता भर। जॉनाचो आरोप। आनी जीएमसीचेर पेशंटाचो ताण। वॉर्डा भायर पापेलांव घालून न्हिदपाची पेशंटाचेर पाळी। गोंया परस भायले चड। मुख्यमंत्री म्हणटा गरजेक घालतले वॉर्डा भायर मॅट्रेसी। खबरो विस्तारान। राष्ट्रवादीन काँग्रेसी बरोबरची गोंयांतली युती मोडल्या। पक्षाचे नेतृत्वान गोंयांत स्वतंत्र वेंचणूक लढोवपाचो निर्णय घेतला। उत्तरेत निळकंठ हळर्णकार जाल्यार दक्षिणेत युरी आलेमांव उमेदवार म्हूण थारल्यात। हो म्हत्वाचो निर्णय दिल्ली हायकमांडाक विचारून घेतला आनी तांणी संमती दिल्या अशें राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष निळकंठ हळर्णकारान प्रुडंटाक सांगलें। काल इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या उपरांत आम्ही आयज SMS घालून कम्युनिकेट करून आम्ही मागला की जाताचे बेगीन आमकां कॅन्डिडेट दी, की दीस कमी आहा, ग्राउंड वर्क परत जाता जोरान करपाक जाय म्हणून। सो आमकां मेसेज दिला टेलिफोनिकली कितें की तुमी गो हेड, नॉर्थ आनी साउथ दोनूय आमी लढयता म्हणून। आनी एक दोन दिसांनी म्हाका दिल्लीक आपयतले फाल्यां ना परवा, एंड इट वील बी फायनलायज्ड both the candidates. We are going directly. That is the message from the High Command. On day one of my appointment, I have mentioned to everybody in Goa that Congress is going to fight seat in North Goa. So that is our stand. I don't want to comment about other parties. Congress is going to fight North Goa seat. That is the decision. And that is my high command decision on the day one of my appointment. आम्ही किती म्हणता, तुमकडेन कॅन्डिडेट ना, तुमकडेन पार्टी ना, तुम्ही आमचे कॅन्डिडेट वचता आणि आमची पार्टी वापरता आणि तुम्ही म्हणता तुम्ही तुमची फक्त ती पार्टीची हे आसा, बोर्ड आसा तुमकडे। ओके, त्याचा इफेक्ट जावचो ना तुमचेर, जेन्ना तुमचे सेक्युलर वोट not at all. Congress has been fighting NCP throughout the country. Only in Goa somebody took a wrong decision to have so-called alliance. गोंयांत स्थगिती फाटी घेतली तरी सुप्रीम कोर्टान सांगले शिवाय मायनिंग सुरू जावंक शकना। केंद्रांतले फुडलें सरकार गोंयाक हातभार लायतलें अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयलां। राज्यपालाचे अभिभाशणावेले चर्चेक तो जाप दितालो। शिंदेचे केंद्रीय गृह मंत्रालयांत फक्त फ्रॉडां आनी रॅकेट जाल्ल्यात। गोंयाक IPS ऑफिसर मेळनात म्हूण ताणें आरोप केलो। लुझोफोनिया गेम्स आनी शिक्षण माध्यमां वेल्यान विष्णू वाघ सरकाराचेर गुरगुरलो। विधानसभेन 4 म्हयन्यां खातीर 4,386 कोटींचें लेखानुदान पास केलें। हय म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें। हय म्हणटाल्यांचें म्हणणें मान्य जालें। गोवा विनियोग लेखा अनुदान विधेयक 2014 सभागृहान मानून घेतलें। लुझोफोनिया गेम कॉम्बेस जाल्यो। गोंयचे पोरशेक म्हाका सुद्दां कसलो बेनिफीट जालो ना। MLA म्हणून एक 505 पासून पावनाय। ही लॉजिक गोष्ट लुझोफोनिया गेमीचे इट वॉज अ ब्युटिफूल जॉब जे कोणेच करूंक ना वा कोणा कडेन जावंक ना। ऑर्गनायझेशन कशें जालां तेजेर उलोवंक हांव येवंक ना, पूण ग्राउंड थोड्या टायमाच्या भितर एक गव्हर्मेंटान केल्ले आनी हो क्रेडीट आतांच्या गव्हर्मेंटाक वयता। या 300 कोटी रुपयांनी अख्ख्या गोंयान अंडरग्राउंड केबल घालून जातली आशिल्ली। आमी नक्की करतात कितें? वरेच्या हायवेचेर
जेन्ना नायजेरियन येतात आणि नायजेरियन धरून आमच्या पुलिसांक बडयतात आणि पुलीस थंय स्वता येवन आपल्यो स्कुटरीक कुशीक काडून नायजेरियन पळपा वाट करपा दितात. उलट तेच पुलीस मागीर पयर टॅक्सीवाले आयले जाल्यार त्या टॅक्सीवाल्यांक येतात आनी व्हडले पुरुषार्थ मारे रणवीर आशिल्ल्याच्या हावेच्यान तांचेर धरून हे घालतात, टियर गॅस फोडटात, लाठी चार्ज करतात, बडयतात, भितर हाडून उडयतात. आतां पुलीस शूर जातात. म्हादयच्या इशूचेर आमी नक्की कितें भुमिका घेवप आमचें कांय धोरण ना. काम केलां, टॅबलेट्स दिल्यात, पूण ह्या टॅबलेट्सां परस आज शाळांनी टॉयलेट्साची चड गरज आसा. गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल. आमी कोर्टान फाल्यां ऑर्डर दिली, आमी ऑर्डर तोडटले, कितें करतले? मायनी काडटले वचून, काडले जाल्यार कितें करतले? कोण विकतो घेतलो? आमची मायन काडली जाल्यार ती विकती घेवची पडटा. कोर्टान जर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली जर तूं, जाल्यार तुका कोणाकूच विकती घेवपाक मेळची ना ती. आनी सुप्रीम कोर्ट सादारण मंथ एंडाक ऑर्डर दितलो अशी आमकां अपेक्षा. ते बरे लोकांक मतदान करतले आनी बरे सरकार केंद्राक हाडटले जे लोकांक सेन्सिटीव आसतले. आतां म्हाका विचारशी खंयचें सरकार जाल्यार हांव उत्तर सरळ सांगतलो, नरेंद्र मोदी जावपाचो ठरला ऑलरेडी. तांकां स्वप्नानूय नरेंद्र मोदी दिसता. ताका हांव कितें करतलो? गेले 2 वर्ष तुमचे पळय सरकार बसला पळय, जाल्यार ताचे दीस सोंपले आतां. ते सरकार गेले 2 वर्सां आमकां ऑफिसर दिनान सांगून 4दां मेळून आयलो. शिंदेक हांव उलोवना, पयलीं 4दां मेळून आयला, पयलीं 4दां मेळून आयला, ताज्या नंतर उलयला. आनी हांव आतांय सांगता, हे कितें करतात थंय पळय ती रॅकेटां आसा. ते कांय तूं विचार, तेकडे सगळे रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनाचेर डॉक्युमेंट आहा. हाव इन इज मॅटर that Home Minister has interfered. You ask him, he has got all documents. आम आदमी पार्टीचे लोकसभेचे उमेदवार जवळ थारिल्ल्यात जमा आसात. आपाच्या उंचेल्या सुत्रांकडच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर आनी दक्षिणेचे उमेदवार म्हूण दोग समाजीक वावुरप्यांच्या नांवाचेर जवळ निर्णय जाला. दक्षिणेत स्वाती केरकार जाल्यार उत्तरेंत दोतोर दत्ताराम देसायाचें नांव सध्या उमेदवार म्हूण चर्चेत आसा. अरविंद केजरीवाल 11 मार्चाक गोंयांत येतलो तेन्ना हे दोनूय नांवांची घोशणा जावंक शकता. पळयात खासा रिपोर्ट. आम आदमी पार्टीचो मुखेली अरविंद केजरीवाल 11 मार्चाक गोंयांत लोकसभा वेंचणूक प्रचारा खातीर येवपाचो आसा. गोंयांतल्या दोनूय सुवातींचेर उमेदवार उबे करपाचो निर्णय आम आदमी पार्टीन घेवन उमेदवार थारायल्यात. दोतोर दत्ताराम देसाय उत्तर गोंया खातीर आनी स्वाती केरकार दक्षिण गोंया खातीर अशें सुत्रां सांगतात. आम आदमीचे उमेदवार थारायतना पार्टीन लोकांची मतां आयकून घेतल्यात. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक उमेदवारा विशीं विचारले तेन्ना दत्ताराम देसाय आनी स्वाती केरकाराची नांवां मुखार आयल्यात. उमेदवारांची केन्नाय घोशणा जावं येता. आझाद मैदानाचेर 11 मार्चाक केजरीवालाची सभा जातली. दोनूय सुवातीं खातीर आप तयार. केजरीवाल करतले उमेदवारांची घोशणा. गोंयांतल्या 2 सुवाती खातीर दोनूच नांवां केंद्रीय कमिटीक धाडटले अशें दोतोर ऑस्कर रिबेलोन सांगले. Impeccable candidates of impeccable integrity and full of credibility. These things take time, so we have got a protocol that we have to follow. We have sent our names up to the central whatever committee, whatever it's called, the PSC. They will send it down, we approve, and of course we will have our names on the ground, I think within the next 2-3 days, and we should be running with that. आम आदमी पार्टीचे उमेदवार थारायतना पक्षान जायत्यो गजाली विचारान घेतल्यात. त्यो म्हळ्यार नितळ प्रतिमा, बरे चरित्र, भौशीक जिणेचो अणभव, समाजीक जाणीव, पक्षा लागीं एकनिश्ठ. इतले मजगतीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान अर्थसंकल्पान केल्ल्या कांय घोशणांक लागून आचारसंहितेचो भंग जाला असो आरोप आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काणकोण बिल्डिंगे दुर्घटना केशींत मडगांवच्या सत्र न्यायालयान पालवी नगर नियोजक प्रकाश बांदोडकाराचो जामीन अर्ज भायर मारलो. हे केशी संदर्भात न्यायाधीश नूतन सरदेसायान कांय म्हत्वाची निरीक्षणां केल्यात. ह्या केशीचें गांभीर्य पळयल्यार आरोपीक जामीन दिलो जाल्यार समाज ह्या केशी कडेन निराश जावन पळयतलो अशें कारण दिवन कोर्टान 3 मुखेल अधिकाऱ्यांचे जामीन अर्ज भायर मारले. आतां आरोपींनी हायकोर्टांत याचिका घालपाची तयारी केल्या. हायकोर्टाचेर कितें निकाल दिता ताचेर सगळ्यांची नजर आसा. काणकोणच्या रुबी रेजिडेन्सी कोसळपाचे केशीन पालवी टावन प्लॅनर प्रकाश बांदोडकाराच्या जामीन अर्जाचेर सत्र न्यायालयान बिरेस्तारा निकाल दिलो. कोर्टान ताचो जामीन अर्ज भायर मारला. प्रकाश बांदोडकार सध्या 14 दिसांच्या न्यायालयीन कादीन आसा. निलंबीत पालिका अभियंतो अजय नाईक देसायाच्या जामीन अर्जाचेर 11 मार्चाक निकाल दितले. सध्या 2 बिल्डर आनी निलंबीत पालिका अभियंतो अशांक नाईक गांवकार फरारी आसा.
सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशान हे केशीन कांय म्हत्वाची निरीक्षणां केल्यात. ती अशी: मुखेल अधिकारी दीपक देसाय आनी प्रशांत शिरोडकारा सयत हेर म्हत्वाच्या पदांचेर आशिल्ल्या व्यक्तींची कारस्थान रचपा संदर्भात चवकशी करतले जाल्यार ते कादयेन आसप गरजेचें. हे कारस्थान रचपाचो आरोप आशिल्ल्यांक मुक्त सोडल्यार ताचो केशीचे तपासाचेर परिणाम जातलो. ह्या केशीचो तपास मुळाव्या पावण्यार आसा. ताका लागून वेगवेगळ्या खात्यांतले डॉक्युमेंट तपासूंक जाय, तशेंच सब कॉन्ट्रॅक्टर, सप्लायरांची वळख पटूंक जाय. बांदकामा खातीर वापरिल्ले सामानाची चवकशी जावंक जाय. प्रदीप नायक, दीपक देसाय आनी प्रशांत शिरोडकाराच्या जामीन अर्जाचेर दिल्लो निकाल सुमार 100 पानी आसा. तातूंत ह्या प्रकरणांतल्या नॅक्ससाचो उल्लेख आसा. इतले मजगतीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सत्र न्यायाधीशाची ही गंभीर निरीक्षणां वयलो कोर्ट भायर मारपाची शक्यताय सापच उणी. आदलो मुखेल अधिकारी दीपक देसायन हायकोर्टान अर्ज केला. मडगांवच्या सत्र न्यायालयान ताचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. ताच्या जामीन अर्जाचेर सोमारा सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर प्रतीक परब आनी मुकेश कुमार. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.